बाण फोडला साहेबा आता दोन वैर काढायचा का ओ संजाव बाण फोडला साहेबा आता दोन वैर काढायचा का. सगळ्यांक येवकार आयज सांजावाचे फेस्त आणि ह्या दिसा गोंयभर तशेंच जगभर हे फेस्त लोक सेलिब्रेट करता. गोंयान ह्या फेस्ताक सेलिब्रेट करपाची एक वेगळी पद्धत हा. गोंयचे लोक बायन उडी मारून तशेंच आता नवे जशे जशे काळ बदलता तशे लोक हे सांजावाचे फेस्त इवन स्विमींग पुलांनी जावं स्पेशली एक उदकाचे तळे तयार करून हे सांजावाचे फेस्त मनयतात. गोंयभर अशाच तरेचे वेगवेगळे कडेन सांजावाचे फेस्त मनोवप जाता. तर आमी आयज सगळी कडेन या आणि पळोवया की कशा तरेन जे लोक आसा आमचे जे गोंयकार आसा ते हे फेस्त सेलिब्रेट करतात. तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवया की सांजावाचे फेस्त म्हणल्यार तेंचे लागून कितें. सावळले आम्ही नोकरी पावल्या सांजाव साजिया गुटावळे वारांका दिसना आयचो दीस उरबेचो कोण कोणाना सोना. सोदरे पियरे तू इलो गेरे फाल्यां काय मेवना ओसनी फेस्ता वर्सा कित्याक दूर फावटी येना हो आमचो ट्रेडिशनल परंपरा. हो सांजाव म्हणजे आमी सगळी घरान बांयतूच उडी मारून करताले पयलीं. सो आतां कितें जालें सगळें कमर्शियल जाला आनी आतां पोस्ट आनी प्री पोस्टूय जाला आनी प्री सांजाव जाला आनी एक सगळें फूल कमर्शियल जाला. पूण आमी सगळो आमचो आख्खो वाड हो एकठांय येता हिंगा आनी कितें ना कितें आमी कोणाक डोनेशनां ना कांय ना आमी एक घरांतली एक वांगडी कंट्रिब्युशन करून आमी हिंगा सगळो आमी वर्साचो वर्सा एकूच दिसाचो सांजाव मनयता. हे एक्चुअली आमचे ट्रेडिशन आणि आमचे हे परंपरा आमची जाणटी करून येयलेली हा. सो आमी ती फॉलो करता आणि आमकां उमेद बघता वर्सान वर्स आमी हे परंपरा म्हणजे सांजाव मनोवंक आणि आमी आमचो बाजार वाडोवप वर्साक एक पाटी एकठांय जाता. आमी सगळे बायलो आमी कितें रांदून हातें हाडटा आनी दादले आमकां सगळे हितून हेल्प करता डेकोरेशन हांव कितें. पूण हांव तुका एक सांगू सांजाव म्हणजे वर तूं आहा कितें हेचेर कित्याक बरयलेलें ना बट इट्स अ ट्रेडिशन कमिंग फ्रॉम अ ओल्डनेस. होय सजमलो न्हू आनी पूण आतां कितें जाला सर सांजाव म्हणजे कितें जाला पोस्ट सांजाव जाला आनी सांजाव प्री सांजावूय जाला. सो हें कितें जाता 3 दिसांची पाटी सांजाव म्हणजे फेस्त कोणा सांताचें आनी जोडटा आनी हॉटेलां. सो हें मातशें तेजेर आमी मातशें एगेन्स्ट आहा. पूण ताका लागून आमी आमच्या गांवानूच ट्रेडिशनल सांजाव आमी गांवानूच करता आनी गांवचे सगळे लोक एकठांय जावन करता. माझे नाव बेन्सन नोनेस ओके आणि सांजाव म्हणजे हांवें आदलो आमचो आदलो ओके आयज फेस्त तें सांजवाचें सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट ओके. आनी आतां कितें जाला तें कमर्शियलायज जावपाक कमी जाला तें मातशें बंद जावपाक जाय. कमर्शियलायज हें आमचें पुर्वजांचें फेस्त लोकल फेस्त तें सो कमर्शियलायज मातशें करूंक पडना. हें आतां फेस्त आमी आख्ख्या गोंयांक वा आख्ख्या संवसाराक आमी हें करता ओके सेलिब्रेट करता हें फेस्त. आमी आतां बांयत उडकी मारून थिंगा येयलेले आसा स्विमींग पुलान न्हांवपाक ओके. सो ही आमची आदल्यांची परंपरा. ही आमची सेंट जॉन द बॅप्टिस्टाचे फिस्ट आयज. सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट म्हणजे तेणें जेजूक बॅप्टिझम दिलोलो रिवर जॉर्डनान. सो आमी तें सेलिब्रेशन करता कशें तो हे उदकान ताका बॅप्टिझम जालो सो आमी त्या उदकान न्हाता कशें आतां. सो इट इज अ फिस्ट फॉर अस टू सेलिब्रेट इन द वॉटर. हय आनी आमी एवरी इयर करता. ते आदले आमचे पूर्वज बांयत उडक्यो मारताले. सो आतां आमचे थोडे बांयो ना थोडे बांयो पोल्युटेड जाल्या. सो आमी आतां एन्जॉय हिंगा स्विमींग पुलार करता जस्ट सेलिब्रेशन. कमर्शियलायझेशन जाता फेस्ताचें ते कशें हय ते आतां कमर्शियलायज करून वयर लेवलाचेर वता. इट इज जस्ट लोकल फेस्ट ते आमचे. वही तर आमची फेस्तां सगळी कमर्शियलायज केले जाल्यार आमच्या रिलिजियसाचें कांयच उरचें ना. सगळे कमर्शियल जातले ते. सो इट इज समथींग आमच्या रिलिजनाचेर वयर ते. We are all gathered here today to celebrate with great joy one of the beautiful festivals in Goa, and that is Sanjuam. It is the feast of Saint John the Baptist, who was a great saint who welcomed the Lord Jesus
2,000 years ago. But what is the most beautiful features of this feast is St. John the Baptist stood for three important virtues: simplicity, humility, and respect for others. So we here at St. Andrew's High Secondary School celebrate all the festivals in Goa. A few days back we celebrated Eid. Today we are celebrating San Juan. And a few months later we'll be celebrating the Ganesh Chaturthi. There are three important things that we would want to convey to the celebration of all these festivals. First is we want to teach our students that we need to respect each other's religion. Secondly, we need to tell our students we need to celebrate each other's religion. And thirdly, we want to spread this message that we need to live in peace and harmony. This celebration of San Juan is basically the same message of peace and harmony to all. So to all my Goan brothers and sisters, I would like to say happy feast of St. John the Baptist. Viva San Juan, viva Goa. जाऊ बाहेर पडला साहेबा आता दोन वैर काढायचा का ओसून जाऊ बाहेर पडला साहेबा आता दोन वैर काढायचा का ओसून जाऊ साहेबा आता दोन वैर काढायचा लक्षात जाता आणि आमचे न्ही गांवचो फुरीस आसा त्या फुरसा कडेन पळय सगळी मागणी करताय आणि मागीर न्ही बांयन मारताय टोटल 23 बांय आहाय पूण सद्यान आमची थोडे बांय आहाय त्यो साफ जावना आनी हें ना म्हणून आमी मारोना हे फाटी मारची न्ही फकत एकूच बांयन मारून आमी काबार करता सगळ्यांक विवा संजय ओडी वताई मिला आता आगे कोबी के भारतादिया विवा संजय विवा संजय मोठी पापरेला आची उती गाता गोनेला हे गोनेला आमचे रेजमाग उत्सव आमचो सांजे चलता तो रेजमाग सत्वान आमच्या हे व्हडीलांनी हे ट्रेडिशन दवरलां उदक भरपाच्यो बांय ते बाबडे मारून मारून ते आमच्या बरोबर गेले पयले आतां आमी तांकां सोडूंक ना तांच्या फाटाफाट आमी हे तांकां चालूच दवरलां परंपरा आनी हे आतां सिंबॉलीक म्हणलें की ते एक आमचे मावशे भयणीक आमची देवांक वयता न्हू सायबीण माय आनी ती उमेदीन तो सांजे आमच्या पोटान आसा उडकी मारता उमेदीन आनी ते उमेदीन आतां ते सिंबॉलायज करता आनी आमी बांय झोडक्यो मारून नाका इतलेंच आनी कांय ना हें आमचें आनी आमचो सांजेवांक आमचें कितें आहा त्यो आमच्यो न्हंयो उखल्यो न्हंय भुरगीं कितें जाता ते धालयो दिता तुका कोणाक फ्रूट आतां कोण आंबे कोण पणस कोण आंबेनेस आनी कितें नाका हे करून धालयो दिता तशें थोडे सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिता कोण काजूची बाटली कोण वायनाची बाटली कोण ब्लॅक स्प्रायट आतां जी पोशन कितें म्हणटा हें पोशन कितें आहा तें दिता आनी मागीर ते आमी बरें करून वांटता आनी मागीर राती कोणी आमी एक लादीन करता पुरसा कडेन पकला कडेन लादीन करता आनी हें जें कितें उरता सोरो बिरो तो आमी थिंगा मांडटा आनी बरें लादीन करून बरी मजा आमचो तेज्या भुरगेपणेचो जायत आहा हो आमच्या आदल्यान आमकां शिकयलो तेज्यान केस करपाचो आनी हो फुडें फुडें जायत आसतलो विवास तेज्या आयज आमचो सांजांव म्हणून सरपंच आनी आमचो पंच येयला आनी ताणें आमकां पंचान हेल्प केला सगळ्याक दिला आनी आमी तेचे एन्जॉय केले आमी गांवचे एकठांय जावन आमी वर्साच्या परंपरेक आमी आमचो सांजांव करता हेच तेणी फुडें आमकां हेल्प करचें आनी सगळ्यांक रेस्पेदान ते एकवटान रावतात आनी आमकां रेस्पेद जो पर्यंत आमची कामां जातात ते आमी तांकांय रेस्पेद दिता आनी तेच तेणी फुडारपण करचें आनी आमी तांकां रेस्पेद दिता सगळे तेच तांकां हेच फुडें ते वर्साच्या वर्सा येवचें आमची इच्छा हांव एक डेप्युटी सरपंच जेनिक्स बिल्डर
आता आमचो न्यूली इलेक्टेड सरपंच प्रशांत पवार सगळा वॉर्ड नंबर 7 आमचो न्यू इलेक्टेड मेंबर किरण सावंत तेणें आमच्या लोकां खातीर खूब करीता बरें करीता आनी ते म्हाका तेचे फुडें कितें आहा तेणें हेल्प करता म्हणून सांगलां बारीक बारीक डिफिकल्ट लोकांचे आसतात तो सॉल्व करतलो आनी तेची आमी अपेक्षा दवरप म्हाजो फ्रेंड प्रशांत तेणें सांगला तेणें कांय जॉब ना वॉर्ड मेंबर म्हाजो फ्रेंड हेतून तुमचे कितें हास्टेलचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व जाता आसा आशे वाड्यार आनी आशे वाड्यार जे सगळे म्हाज्या वाड्यार लोक क्रिश्चन भाव म्हाजे आनी तांकां सगळ्यांक विवाह सजावप हें सजावप पयलीं पासून पारंपारीक आसा आनी पारंपारीक ते मनयत आयले हांव जेन्ना इलेक्शन आयलो तेन्नाच्यान म्हाजो तांकां फुलाचो वांटप फुलाची पाकळी अशी म्हणून हांव तांकां हेल्प सदांच हेल्प करता आनी आयज हांगा हें सगळें करता आसतना उमेद भोगता की आयज देवाचो दीस ह्या देवाच्या दिसा आयज आमचा बरोबर आसा आमचो सरपंच आनी म्हजे सगळे गांवांतले म्हजे भाव आनी भयणां खरेंच बरें दिसता की सगळे एकठांय जावन आमी हिंदू आसूं किंवा आमचे क्रिश्चन भाव सगळे मेळोन आमी हो सजाव सेलिब्रेट करता तेचे खरेंच आनंद जाता आनी देवाचो आशिर्वाद ह्यो सगळ्यांचेर असोच रावचो अशी सगळ्यांक देवा लागीं मागणी आयज 24 जून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की सेंट जॉन बाप्तिस्टाचे फेस्त आनी त्या निमतान सगळ्यांक विवाह सजाव ओके सो आमी हांगा आशवे आसा हांगालो लोकल पंच आमचो म्हाजो मित्र किरण सावंत आसा हांगा डॅनिसूय आसा तशेंच जायते हांगासरले ग्रामस्थ आसात ज्या पद्दतीन तेंचें सेलिब्रेशन पूण म्हाकाय दिसता की एक नांवचो पूण फुडें प्रोग्राम्स आसात आनी खऱ्या अर्थान अशें दिसता की एक फेस्टिवल हे डेली आसचे पण आमकां ते दीस आसात ते तारखे आसात त्या प्रमाणे आमकां सेलिब्रेशन करचें पडटा पण हे फिस्ट जावन आसा हे सेलिब्रेशन जावन आसा आमचे कॅथलीक भाव हांगा अशे कॅथलीक भावच ना जायते हांगा कोंकणी आसा हिंदू मुस्लीम सगळे एकी कडेन रावून हांगा सेलिब्रेशन करतात हे कोणाचे कितें डिफिकल्टीज आसात कितें प्रॉब्लम्स आसात जे वायटपणां सगळे विसरून हांगा एकी कडेन रावन जे सेलिब्रेशन करतात खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार ते एक्चुली खरें रियल सेलिब्रेशन हांवें पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांच्या चेहऱ्यार पळय हांसरो चेहरो आसा सेलिब्रेशन ज्या हेतून तेंच्यांनी करतात ज्या स्पिरिटान हांव खरोखरच हे सगळे हांगाले जे नागरीक आसा हांगाले आशवेचे तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता परतून येता सगळ्यांक विवा
सगळे आमच्या पावळकार भावांक तशें काणकोणच्या लोकांक आनी आख्या गोंयभर लोकांक विवा सोंजा म्हणून विश करता. आयज ह्या वर्सा वळी आमगे सोंजा फेस्त वर्सा एक फावट जाता आनी आतां हें म्हाका दिसता आमगे 13 वर्स सुमार आमी हें करता. वर्सां आमच्या वाड्यार भोंवून सांजेर आमचो एक ल्हानसो रेन डान्सा भशेन एक प्रोग्राम आसता वर्सा वळीचो आनी आख्खो गांवचो लोक आमचो वाड्या वयर सगळे येवन हें फेस्ताक उर्बा हाडटा. कित्याक आयज जें आमी करता हें आमच्या भुरगेपणाच आमी करून येयलें पूण आयच्या भुरग्यांक ह्या फेस्ताचो पयलीं फंक्शन तांकां कांय खबर ना. सो हें आमी केलें जाल्यार तें जागृत उरून लोकांक चालू उरपा जाय म्हूण आमची परंपरा आमची चालू दवरता. तशेंच आयज भुरग्यांक विचारलें जाल्यार सोंजा म्हणून तांकां पयलीं खबर नासलें. आतां आमी सांगून तांकां ही परंपरा दाखयना कित्याक आमच्या फाटल्यान तेमी व्हरपा जाय. पुर्वजांगे कोण दवरलो हें कांय आमच्यो वस्तू ज्यो फेस्तेशी वो आमचे कसले कितें प्रोग्राम आसता हेजे ते आमी चालू दवरल्यार वचपा मुखार. आयच्या भुरग्यांक कांय तें खबर आसना. ताका लागून हें आमी पयलीं सुद्दां 13 वर्सां जाल्यार हांवें म्हजी हितून दवरलें. सो आयज पासून आमी दवरता आनी हें दवरपाक म्हाका आमचो वाड्यावर सगळे लोक एक घरांतले भायर सरोन हें सोंजाव दिसभर घालपाक म्हज्या घरा आसताय. तशेंच हें सोंजाव आमच्या पालोलें युनायटेड ट्रस्टाच्या अंडर आमी कोत्ताय. एक ट्रस्ट हाडून आमी ह्या गांवांत आमी जायती उदरगत केल्या ती आमकां चालू दवरपा जाय. देखून हें आमचें आयज पासून काम चालू आहा आनी चालूच उरतलें हें म्हाका सांगपा जाय. कित्याक जेन्ना जेन्ना कोणाकूच आमच्या पावड्यान जावं खूंय अशें करून त्रास आसता जाल्यार आमी सदांच तेंच्या आदारा आसताय. जे भाशेन आमकां जाता ते भाशेन आमी तें सॉल्व करताय आनी तांकां आदार करताय. हें आमी सदांच करतले आनी आयज हे सगळे म्हजे भाव आमचे बारा आसाय. सदांच तुमी आमच्या अशें करून एकठांय रावन आमी आमची कसलीय प्रॉब्लेम येताय ती सगळे सॉल्व करतले. सांजावाचे जे कितें आसा मागणी आसा ते कितें तुमी मेन उद्देश कितें ते मागणी कितें घराघरान घेवन येतात? एक आमकां मोग दाखोवपाक वयता आमी की आमचो जो फंक्शन आसा वो ह्या फंक्शना निमतान आमचो जो वाड्यावयलो सगळ्या एकामेकाचो मोग आहा तो एका घरान वाटीत वयताय आनी सांजेर तो आमी मागीर खुशालकाय सामकी उगत करून दिताय. आनी घरान मेळप हें एकूच फावटी आसता काय आनी कितें फंक्शन ना आसता? हें आमचें मेन फंक्शन म्हणजे कितें फंक्शना आयटीन अशें करून आसता ना जाल्यार आमच्या घरान सायबीण भोंवता आनी जो मदीस एक देव मुणयार आसलो पळय तो एक सारको हॉटेकाट आसलो स्ट्रॉंग आसलो आनी तेणें जायत्यो मिलागरी केल्ल्यो आनी तेगे हो आयज तेगेलो बड्डे तेगेली देखून आमी हो मनयताय. सकाळ फुडें आमी लादीन करता देवाच्या आमच्या फुडिसा फाटल्यान लादीन करता बांय तसून उडकी मारता आनी मागीर आमची एक कमर्शियलायज करता. कमर्शियलायज कित्याक सगळ्यांक एन्जॉय करपा जाय आमकां. पयलीं बांय उडकी मारताले फकत दादले मारताले भुरग्यांक आनी बायलांक नांव मेळना. सो आमी आतां कितें केलां पयलीं भुरगीं बायलां पयलीं एन्जॉय करता पयलीं सगळ्यांक एन्जॉय करपा जाय म्हणून हें करता. ऑथेंटीक सांजाव म्हणजे एक्चुली आमी सेलिब्रेट धाकटेपणासून पयलीं आमचे व्हडले बांय उडकी मारताले. एक्चुली सांजाव आमचें एका सांताचें नांव. सांजाव म्हणल्यार सांत आहा सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट तेणें जेजूक बाल्टीम दिलो तो. सो ताका लागून आमी बांय उडकी मारता सेलिब्रेटींग हीज फीस्ट. आतां तूं जाणा आमचे गोंयकार म्हणटा आमी फेस्टिवल करपाक उमेदीन त्या निमतान एक फेस्टिवल फेस्टिविटी म्हणून फुडें आयला आनी लोकांनी मागीर तें एन्जॉय करपाक